आमकां डेव्हलपमेंट जाय, डिस्ट्रॅक्शन करूं नाका. डिस्ट्रॅक्शन करीत जाल्यार आमकांच त्रास जे आमी भोगता ते. पयलो विद्दो काडटा ते सदांच म्हणटात ते सांतिनेज नाळाचेर. सांतिनेज नाळा इज अ इश्यू, पूण तो सांतिनेज नाळा फ्लो जाता खंयच्यान? तालिगांवच्या बागांसान पणजे बागान येता. सो तालिगांवच्या बागान तुम्ही कितले लिंप केला ते पयले सांगचे. तालिगांव बाग तुम्ही 2002 तुम्ही तुमचेच हातीन आसा. तुवें कितले लिंप केले? तेजेर सगळे स्लम एरिया आसा आनी लोक आसा आनी इट इज अ मॅन मेड डिझास्टर. आता आम्ही बाग घेयत जाल्यार पणजेचे, आमचे पणजेचे थोडे बिझनेसमॅनांनी एकठांय जावन सांतिनेज नाळा क्लीन केल्लो, पूण तो परत स्वीच जालो ज्या दिसा सुर्यन तितून पडलो आनी फुटल्यान स्वीच जालो. आज हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, आमी जायत्या जाणांनी पळयला त्या गोंयकारांचो तेजेर कितलो प्रेम आशिल्लो तो. तुमकां पणजेकारांक खबर आसा ते मुखेलमंत्री जावचे आदीं आनी 25 वर्सां पयलीं जेन्ना ते आमदारूय पणजेचे जावना, पणजे कितें आशिल्ले, पणजे कितें विकास जाला तो येतगोच गोंयान आख्खे सबंद गोंयान कितलो विकास जाला आमकां सगळ्यांक तेजी जाणवाय आसा. आनी आमकां हेय खबर आसा जेन्ना ते डिफेन्स मिनिस्टर म्हूण दिल्ली गेले तेन्ना तेजो स्वताचो चॉयस आसलो तो म्हणच्या सिद्धार्थ कुंकळकारा तेणे बसयल्लो आनी तुमी पणजेकारांनी दोनदा तुमचो प्रतिनिधी म्हूण तेका गोंयचे विधानसभेत धाडलो. आनी आज हांव समजता हे जे इलेक्शन आमचे फुडें आसा हे सगळ्याहून म्हत्वाचे इलेक्शन जावन आसा. थोडे दीस पयलीं जेन्ना आख्ख्या गोंयान हांव भोंवतालो आनी जो तोय तुमकां अनुभव आसा, उत्तर तशें दक्षिण तीन आमचे असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी तेन्ना आसल्यो, म्हापसा, मांद्रे आनी शिरोडा. आनी हांव सगळे कडेन सांगतालो हे आमचो स्कोर 5-0 जाता. तेच भाशेन हांव आनेकूय सांगतालो आनी आजूय हांव खात्रेन सांगपाक शकता, लोकां तरी दिशाभूल करपाक कितली प्रयत्न केली जाल्यार केंद्र सरकार परत आमकां अनेकदा आमचो पंतप्रधान आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परतून येता. हे सगळें तुमकां जाणवाय आसपाक जाय. हे सरकार मुख्यमंत्र्यांनी सांगले प्रमाणे आमची मनोहर पर्रीकराचे जे विजन आशिल्ले पणजे शहराचे, आयज कित्याक पणजे शहराचे बरोबर आयज तुम्ही अटल सेतू पळयता, जुवारीचो पूल पळयता, डिकंजेशनाचो प्लॅन पळयता, पार्किंग आयज हांगा पार्टो पार्किंग जाल्ले आसा, पार्किंग गाडयो खातीर कितलेय स्टोरीचे पार्किंग जाल्ले आसा. जायते लोक जायते गोष्टी सांगतले तुमकां. हे सगळे करपाक मातसो वेळ लागता. रातोरात कसलोच प्रकल्प उबो जायना आनी खुबशे गोष्टी जे गेले 10-15 वर्सां गोंयान जाल्ले आसा श्री मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वा सकयल, म्हाका दिसता आमी श्रेय तांकां दिवंक जाय की ते तेंचे जे विजन आशिल्ले पणजीचो डेव्हलपमेंट, पणजी एक मॉडर्न सिटी करपाक, एक वेगळ्या दृश्टिकोनान फुडें व्हरपाक, हे तेंचे विचार आशिल्ले आनी एक एक करून ते मार्गाक लागूंक लागले. तेंचे एक स्वप्न आशिल्ले की कसले परिस्थितीत आपूण आसतनाच अटल सेतूचे आयज उद्घाटन आपूण करतलो आनी ते केले त्यांनी. 19 तारखेक हे नाते आनी इल्ले दृढ करपाचे. इनफॅक्ट हांव जो हांगा उबो रावला तो म्हाका दिसता सर्वस्व मनोबळी खातीर आमचे भारतीय जनता पक्षा खातीर एक सामान्य कार्यकर्तो बोगदो वागचो. आयज तुम्ही 2दा आमदार म्हणून निवडून दिता आनी तुमचो आवाज विधानसभेत पावोवपाक म्हाका आशीर्वाद दितात. खंय तरी म्हाका दिसता फक्त भारतीय जनता पक्षाकच जावंक शकता. गोंया खातीर संपूर्ण जी मदत केंद्रांतून दिवं जायी अशी मागे नासतना जी मदत दिवपाचो मिनिस्टर आसा ताजे तुम्ही भाशण आयकुपाचें आसा. त्या बाबतींत नितीन गडकरी आज आमकां सगळ्यांक ह्या सभेक मेळिल्ले आसा. त्यामुळे आमकां सगळ्यांक थोडक्यात ताजे विमान 9:30 सुट्टले आनी त्यामुळे जास्त वेळ न घेता तुमकां सगळ्यांक एक आव्हान करता, अपील करता. 1994 पासून भारतीय जनता पक्षाचे पहिले जे 4 आमदार राहिले तातूंत तुम्ही पणजे सीट हाडून दिल्लो. 1994 पासून आजपर्यंत
हो सीट अखंडपणे 25 वर्सां तुम्ही भारतीय जनता पक्षाचो भालयिल्लो केलो. ह्या पणजेन आमदार म्हणून बा मनोहर पर्रीकर हाणें जें कितें काम केलां, आज विरोधक सांगताले की तांचे कडेन आनी मुद्दे ना, विकास करूं ना म्हणजे जशें मिलिंद मामा सांगल्या प्रमाणे हे आंधळेच आसात. हे टेम्पररी आंधळे आसा काय परमनंट आंधळे आसा हे आमी ठरोवपाचें. आज भाई जरी हयात नासले जाल्यार पणजेकारांचे सामके आवडते, पणजेकारांचे लाडके. केन्नाच कोणाक पणजेकारांक सांगचें पडोंक ना भाईक मतां मारा म्हणून. भाई स्वताच रावताले आनी भाई स्वताच निवडून येताले. आज जबाबदारी तुमचेर आमचेर सगळ्यांचेर आसा सिद्धार्थाक निवडून हाडपाची. हांव विकासाचेर उलोवचो ना, कारण विकासाचेर सगळेच जाण उलयले. आनी पणजेचो विकास आनी गोंयचो विकास आमी म्हणटा की गोंयचे भाग्य विधाते स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर. हाज्या उपरांत जर गोंयांत नेते म्हणून कोण जाले आसत जाल्यार दुसरे तिसरे कोण नासून ते आमचे मनोहरभाई पर्रीकर आसा, हे सगळ्यांक खबर आसा. त्या ती म्हाका पुराय गोंयच्या विकासाचेरूय उलोवपाचें ना आनी सरकाराचेरूय उलोवपाचें ना. म्हजे मित्र बाब विश्वजीत राणे हाणें उलयता आसतना सांगलें, हे सरकार फक्त 3 वर्सांचें न्हय तर हे सरकार फुडल्या 8 वर्सां खातीर सरकार आसा. कारण मोदी जे निवडून येता हे निश्चित आसा त्या ती फुडलें सरकार हे 8 वर्सांचें आसतलें. आणि म्हणून आज या निवडणुकीमध्ये सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न असा आहे की मी ज्यावेळी महाराष्ट्रात मंत्री होतो तेव्हापासून मी नियमितपणे गोव्याला यायचो. त्यावेळी प्रमोद महाजनांनी मला सांगितलं होतं, मी बांधकाम मंत्री होतो, की गोव्याच्या भारतीय जनता पार्टीकडे तू लक्ष घाल. आणि तेव्हापासून श्रीपाद, मनोहरजी, संजीव आणि दिगंबर कामत या 4 जण मी आलो की नेहमी भेटायचो, बोलायचो. त्यातल्या दिगंबरने नंतर पार्टी सोडली. पण गोव्याच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कामामध्ये या सगळ्यांनी अतिशय कष्ट घेतले. आणि हे कष्ट घेतल्यानंतर गोव्यामध्ये या सगळ्यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमामुळे भारतीय जनता पार्टी मोठ्या प्रमाणात बहुमत स्थापित करू शकली. काँग्रेसच्या सर्व गुण संपन्न उमेदवाराला विजय मिळता कामा नये. आणि ते जर करायचं तर आपलं मत खराब होता कामा नये. एक मत जे आहे ते काँग्रेसच्या सर्व गुण संपन्न उमेदवाराला त्याची जागा दाखवण्याकरता आहे. त्यामुळे आपण इतर कोणाही उमेदवाराला मत दिलं तर त्याचा इनडायरेक्ट फायदा काँग्रेसला होणार आहे. आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये खऱ्या अर्थाने जर आपल्या सगळ्यांना मनोहरची विजन, मनोहरचं कर्तृत्व, मनोहरचं कार्य, त्याचं व्यक्तित्व आणि त्यात तो नसताना या पार्श्वी होणारी निवडणूक, सिद्धार्थ त्याचा वारसदार म्हणून त्याचा उभा आहे. त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये सिद्धार्थला निवडून देणं आणि खऱ्या अर्थाने मनोहरच्या विचाराला, मनोहरच्या विजनला पुन्हा प्रमोदला जी जबाबदारी आहे त्याच्या आधारावर बळकट करणं आणि त्याच्या आधारावर नक्की ही विजन जी मनोहरची होती ती पूर्ण करणं ही सगळ्यात मोठी जबाबदारी आहे.